बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू ख्रिस्त ताजी महिमा तो परगट करता. आपूण देव म्हणजे ताजी पदवी तो दाखोवन आसा. पिडेस्तांक गुण करन, सैतानाच्या प्रभावाक वळख सल्ल्यांक बरें करन तूं ताजे मिसांव तो मुंदरण व्हरता. आम्हा सर्वांक ह्याच मिसावांक देव आपयता. मिसांव जेजू क्रिस्तान प्रारंभ केल्लें दुसऱ्यांक बरें करूंक आनी सैतानाच्या प्रभावांत असल्यांक सुटका दिवंक. आयच्या मिसाचें बलिदान आमी बेडयत आसतना मागीर आमी जेजून दिल्लें तें मिसांव मुंदरण व्हरूंक आनी ताज्याच मिसावांत आमी वांटिली जाता म्हणलो तो बरवसो आमी आमच्या पवित्र स्थानांत आमी दिला. ह्याच परी मागीर आमी तो सुदैव ताज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां बरो दी आनी जेजूचे मिसांव आमचे जावन कन्न घेवन तें पोंताक पावोवनचें तें बळ तो आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमी केली सर पातकां त्या सद्या मुखार हाडुया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपंचदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांचे दोन तोंडां विसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकूत करू आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्याच नांवान आमी आमची सोडून केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताजी गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती दडोवंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपल्या मरिफा देवान लागीं सरलेल्या सर काळी तारण दिवंक तो सकता. कारण ताचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. असल्या एक श्रेष्ठ येजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कळंक आनी पातकांतावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास ऊंच उबारलेलो. आदल्या श्रेष्ठ येजका बरी पयलीं आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीच बलिदानां भेटोवंक ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ येजक नेमता, पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्लें सापुताचें उतार ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता.
आमी आतां विवरूंक आसलेल्यो प्रमुख प्रस्ताव हो. इतलो व्हरतो श्रेष्ठ एजाक आमकां आसा तो सर्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या सिंहासनार बसला. मनशांनी न्हय बगार सर्वेस्परान बांदलेल्या कर्या तम्मान वा पवित्र स्थानांत आपल्या मणयारपणी सलोवंचो तसलो एजाक तो. हर एक श्रेष्ठ एजाकांक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमल्यान. अशें आमच्या एजाकांकी कांय तरी भेटय जाय. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार एजाक जातोच ना. कित्याक कायद्या प्रमाणे काणुक्यो भेटयलेलो एजाक आसात. पवित्र स्थानांत ताची गरज सर्गींच्या वस्तूचें प्रतिरूप आनी सावळी. ती मैजेन केल्ले बरींच तांबू बांदूंक सुरू करतना देवान तांकां अशी ताकीद दिली. पर्वतार तुका दाखयलेल्या नमुन्या प्रमाणेंच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम बसवणेचें स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्ल्या मणयारपणी अदीक श्रेष्ठ वर्गाचें. देवाचें उतार हें. देवाचें उदोदकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू थंयचो पयरसरन आपल्या शिसा सांगाता गलिलया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. गलिलया, जुदेया, जेरुसलेम, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडी तावन
तीर आणि सिदोन शहराच्या आसपासच्या गावातावन लोकांचो व्हड सयत जमो ताच्या कृत्य विशांत ऐकून ताच्या सरशी आयिल्लो. लोकांचे कट अशी वाडली की ताणें आपणाक अडचणा जावच्याक एक मासवो तयार दवरून शिसांक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपणूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटलो. देंवसारी ताका पळयले तक्षण ताजे बॉब मारून सर पडोवन तुनसुद्या वचो पूत म्हणून वडा ताळ्यान बॉब घालतले. पूण आपूण कोण म्हूण हेरांक कळीत करिनाये म्हणून ताणें तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचे अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल मार्काच्या वांजेला प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या सुरविल्ल्या दिसांचो उल्लेख आमी पळयता. जेजूची कीर्त कितले पापान फांकली आनी खंयच्या रितीर जेजू आपले मिसांव मुंदरण व्हरतलो म्हणल्या विशयान आमकां दाखयता. पयल्यान पयलें जेजू शिकयतलो, दुसऱ्यान जेजू पिडाशिडा गूण करतलो आनी तिसऱ्यान सैतानाच्या प्रभावान कोण आसात तांकां सुटका तो दितलो. आनी ह्या निमती लोक ताच्या फाटल्यान धांवून येतलो आनी सैतान सयत जेजूची वळख धरतले. कित्याक मार्काच्या वांजेला प्रमाणे जेजूची नीस वळख अकरेक जेजू कुर्सार आसतना मात्र सोदून काडची. मार्क जेजू क्रिस्त कोण म्हणून सुरवेर तो सांगना, बगार अकरेक तो तिळशिता. पूण हांगासर हर एका पावटी सैतान ताका पळयले तक्षणच जेजू कोण म्हणून तांकां कळीत आसून ते सांगतले. हें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे मिसांव. आमी पळयता लुकास वांजेला अध्याय 4 जेजू क्रिस्त ताच्या मायंगावांक गेल्ल्या वेळार सिनागोगांत गेल्ल्या वेळार इजाया प्रवादीचो ग्रंथ एक कवळो काण तो वाचता आनी कितें थंयसर बरोवन आसा. दुर्बळांक बरी खबर, बंदेंत असल्यांक सुटका, कश्टांतल्यांक समाधान आनी एक समाधानाचे दयाळाचे नवे वरस. आनी हो कवळो जावन आसा इजाया प्रवादीचो कवळो अध्याय 61 वर्स वाक्य 1 तान आमी पळयतना 30 उतरां जेजू क्रिस्तान वाचची सिनागोगांत तो गेल्ल्या वेळार. आनी अशें तो कवळो वाचून जाल्ले वरींत जेजू क्रिस्त ताका लोकांक सांगता आज ही उतरां खरी जालीं. जेजू क्रिस्त जे कितें इजाया प्रवादीन बरयल्लें तेंच तो सांगता आज ही उतरां खरी जालीं. तर आमी विचारूंक जाय जेजू क्रिस्त लोकांक आपणून तांची पिडाशिडा गूण केली, तर बंदेंत असल्यांक सुटका जेजून कशी दिली? खंयच्या जैलाक तो गेल्लो? जेजू क्रिस्त खंयच्याय जैलाक वचोंक ना सुटका दिवंक, तर खंयच्या रितीची सुटका जेजू क्रिस्त दिता. आमी पळयतना एक जावन आसा आमचें फिजिकल वर्ल्ड संसार आनी दुसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल वर्ल्ड जावन आसा आत्मीक संगतींत आत्मीक संसार. हांगासर देव देंवसार आमचो आत्मो हे सर ह्या कुशीन येता. जेजू क्रिस्त सांगता आसतना तो सुटका दिवंक आयला, तो सुटका दिवंक आयला सैतानाच्या बांदपासांतावन. ताजो बांदपास इतलो आसा की हर एक मनशाच्या वयर तो बांदपासांतावन सुटका दिवच्या खातीर तो आयला. आनी जेजू क्रिस्त सुटका सांगतना ह्या विशयान तो दिता. पवित्र पुस्तकांत नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता जायत्या पावटी जेजू क्रिस्तान देंवसाराचें बोळ मोडचें आनी हीच पदवी जेजू क्रिस्ताच्या शिसांक दिता. 72 जाणांक जेजू क्रिस्तान विसरून काडल्या वेळार दोगांक जाणांक सावन थोडे ताच्या शिसांक तो धाडिल्ल्या वेळार तांकां तो ताकीद दिता 3 कामां करूंक आसात. पयलें हर एका कडेन वचून ताणें सांगूंक आसा देवाचें राज लागीं पावलां, तांकां जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तांकां प्रगट करूंक आसा. दुसऱ्यान जर तर कोणीय थंय पिडेस्त आसा तर तांकां गूण करची सकत. आनी तिसऱ्यान सैतानाचें बोळ मोडची सकत. आनी हे 72 सण फाटीं आयले उपरांत जेजू क्रिस्ताला कितें सांगतात आमी पळयलो सैतान आकाशांतावन धरणीक पडून शेवटूनचो आनी ते चिंतूंक प्रारंभ केलें तांणी. जेजू क्रिस्त वरी तांणी तांचें काम तांणी प्रारंभ केलां. पूण मोगाच्या भावांनी भयणी
हर एक क्रिस्तावांक पवित्र स्थान घेतिल्ल्या क्रिस्तावांक जेजू क्रिस्ताचे ती दोडे मिसावांत तो स्वीकार करता आनी ती दोडे मिसांव तो ताजे जावन घेता. एकलो क्रिस्तांव पवित्र स्थान घेतिल्लो तो प्रवादी, दुसऱ्यान तो राई आनी तिसऱ्यान तो एक याजक. जेजू क्रिस्ताचे मिसा मुंदरून व्हरूंक हर एकलो पवित्र स्थान घेतिल्लो ही तीन मिसांव तो आपणाचे जावन घेता. तर आमी विचारूंक जाय खंयच्या मापान हांव जेजू क्रिस्ताचे मिसांव करनासा. सबार पावटी आमी चिंचे जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे मिसांव म्हाका करूंक साध्य आसा की वय साध्य आसा ते आपोणे जेजू क्रिस्तान सर्वांक दिलां. पूण कितल्या मापान हांव देवाच्या मुखार उक्तो आसा, देवाच्या कुरपेक उक्तो आसा, देवाचे मिसांव करूंक हांव लाल येता. त्या प्रमाणे जेजू क्रिस्त ताजी कुरपा तो आमकां दिता आनी मिसांव सुफळ करूंक तोच आमकां बोळ दिता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हांगासर बरयलां देंवसार सांगता थुंचो देवाचो पूत म्हणून व्हडा ताळ्यान ते बोव मारूंक लागले. तर देंवसाराक कळीत आसा की जेजू क्रिस्त कोण म्हणून. देंवसाराक कळीत आसा जेजू क्रिस्त कोण म्हणून. म्हजो थोडो अनुभव हांव तुमच्या मुखार आज सांगूंक आशेता. थोडे केस आसतले आयिल्ल्या वेळार एका केजीन हांव उलोवन आसतलो त्या मनशा लागीं मागण्याक म्हणून ताका आपोवन हाडिल्लें आनी त्या वेळार ताज्या लागीं विचारलें. पयलें सांगूंक लागलो हांव सुदैव. ताजे उपरांत हांसोंक प्रारंभ केलें, एका रितीचो व्यंग्य रितीचो हांसो. ताजे उपरांत मागणें मुंदड वेल्ल्या उपरांत सवाल केलें तर आतां सांग नीज देव कोण. देंवसार सांगूंक लागलो नीज देव हांव न्ही, नीज देव जेजू क्रिस्त. ताजे उपरांत सडवत हांवें एक मागणें सांगचें आसा ताका रिपीट करूंक आसा. तें रिपीट करतना तो करता जेजू क्रिस्त देव सगळें सांगता. पूण मोरये विशयान मात एक शब्द तो काडिना, मोरयेचें नांव समज तो काडिना. ताज्या तोंडांतल्यान मोरयेची एक पुटी म्हणून नांव काडिल्लें हांवें पळोवंक ना. कित्याक मोरी माय जावन आसा शुद्ध, मोरी माय जावन आसा देवाची माय, एक मनीस जावन देवान तिका कुरपेन भरलेलें आनी देंवसाराक सलवयल्ली ती स्त्री. जेजूचें नांव काडटा, मोरयेचें नांव तो काडिना. हांगासर आमी पळयता जेजू क्रिस्त कोण कितें तो उल्लेख सैतान करता पूण तो ताका आराधन करिना. व्यत्यास तितलोच जाणवाय सैतानाक आसा पूण तो देवाक आराधन करिना. देवाचो विरोध तो रावलेलो व्यक्ती. तर मोगाच्या भावांनी भयणी आमी आज विचारूंक जाय खंयच्या पाडत्यान हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन ताज्या सांगाता हांव आसा की जर तर जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन ताज्या सांगाता आसा तर ती दोडे मिसांव ते म्हजें हांवें जावन घेवंक आसा आनी निजा देवाक हांवें आराधन करूंक आसा आनी ताज्या विशयान हांवें सांगूंक आसा. जर तर हांव दुसऱ्या पार्टीन देवाच्या विरोध आसा तर मनीस जावन देवाची एक रसलां जावन देवाचो भुरगो जावन हांव देवातान मस्त पयस आसा. मागीर आमी ह्या मिसा वेळार तसो देव ताज्या कृपेन आमकां बरोवंक जें कितें मिसांव जेजू क्रिस्तान प्रारंभ केल्लें ताज्या 70 शिसांक ताणें दिल्लो तो अधिकार. आनी तशेंच निमाणें मातेवस्त वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वळ 18 to 20 वसा संवसाराच्या चारांय कुशींनी शुभ वार्त परगट करा. जो कोण म्हाका सत म्हणटा बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्थान दिया. ही जावन आसात उतरां मातेवाची ताजी निमाणी उतरां जेजू क्रिस्तान मातेवाच्या मांजेलांत ताज्या शिसांक सांगची. हिंस उतरां आमची, हिंस उतरां आनी हिंस मिसांव आमचें जावन आसा. आनी त्या देखून मागया त्याच देवा लागीं देव ताज्या बोळान आमकां बरो, ताज्या सक्तीन आमकां बरो ताणें दिल्लें मिसांव आमचें जावन घेवन सुफळकायेक पावोवचें भाग तो आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया. स्वीकार करू
dimun lalita Papa kaniku muka tuja durgyanचं स्वीकार करून बेसावलो पोवे तुझो कानिको म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दिसतलें सामून मागात तुमच्या हातांतलें हें बलिदान आमच्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या पयस सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मारून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगार आमकां बसयलां तर त्याच नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमचे खालसा उबारुया सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायदी आसो मोगान आमी ताजे मरण समरमता जिव्या बावरतान ताजे पुन्हा जिवंतपण परगडता तेर बरवशान ताजे महिमे वोत येण्याक कत्रेकता देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Para सर्वेस्पर sekali sumsa bunga tuja berpama sergi tukaje sergi tukaje सर्वेस्पराची नावी येता काकाचे भूसकी तुकाचे भूसकी तुकाचे बापा करोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची त्याच परे जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हजे रक्ताची काल्स नव्याने ससने कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गुड परगटो ह्या जिसू मेलो जिसू जीवाचा जिसू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता
आनी हो जिवीत सवुंड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतेल आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पितेमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो मेल्ल्यान ते आमच्या बामिणीचे कोतकर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगवान तुजो पती, भगवान दरदूत आनी सर्व कडेन तुका नावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दे, पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतली वाटय. पदव्यानी महिमा समे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त, देवाची शिळे संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळले आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. मोग
지위하소 두 소녀라이까 사소 디파이 문도 지위하소 두 소녀라이까 사소 예수의 발산 무자 berkalici mukan tuja Yesuye kalsan muja berkalici mukan tuja sumi musuh salah tu sumuk makadilah hui sumi musuh salah tu sumuk makadilah Yesuye kalsan muja Agni ki kursergi dene Devi tujhe nirmone Agni ki kursergi dene Devi tujhe nirmone Ye Jesuye kalsan bukan tuja Yesuye kalsan muja berkadisi bukan tuja प्रार्थूया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावान मान देऊंक सगळ्यांनी दिंपी मोडचे म्हण तुवें येवचें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोद हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापिल्ली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हणून आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थिता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी दयकन बसात मोगाच्यानो ह्या म्हयन्याच्या 28 तारीखेक 28 तारीखेक सोनवारा आमच्या ह्या देव मंदिरांत एका दिसाची कन्नडा रितीर आसतली ही कन्नडा रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा तशेंच आमच्या ह्या देव मंदिरांत मार्च म्हयन्यांत इस्रायलाचे पवित्र पयण आमी प्रारंभ करता आमचे पदऱ्या बी त्या पवित्र पयणार आसतले
जर तर कोणाकी मौन आसा तर वा सडीत माहीत जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. प्रागच्या बळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. ह्या वेळार आमची सर गरज ह्यो त्याच देवा मुखार दवरया. प्रत्येक सण आमच्या युवा झाडांक बरें काम मेळच्याक, घरांत शांती समाधान येवच्याक आनी आमी चिंतली ती सर योजना बेगीन संपूर्ण जावच्याक आमी मागया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका तुझे सर पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेणीन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजे गोशे सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेसो. ती मुरये देवाचे मये आम्हा बापयांक गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीसलो आनी देवाचो पोत मनीसलो आनी देवाचो पोत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरलें मोवाळ काळीज आमचे मागणे स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण म्हाका धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकातार मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिवया. ए बो उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दाय केले त्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे कळनातले दैवीक मजो जोडूं दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावों तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Sergicia taruka, bagi baita wajah
मुखार पुत्रा सुवे अंकार मोर्या शिरवाती आमकां सचे करुण्य और आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.